चेअरपर्सन कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिल वेंड्री मस्करेनस आणि आमकां एक फायल येयल्ली आयडीसी म्हणजे ती आमगे कुंकोली पडटा ती फिश मिलार आनी आमगे लोकांले आख्या कुंकोळी लोकांले तशें आमच्या काउन्सिलाचें ऑब्जेक्शन आसा आनी तशें आमच्या आमदाराचें ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव कित्याक तेणें आमचेर पयर पसून एलिगेशन घायलें वता आमी कितें घेयना म्हूण पयशे आनी ही फायल येवन आडान दवरलो आहली पोल्युशन पयलीं 2 आहाय आनी आतां एकू आहा फिश मील म्हणटी आनी दुसरी आनी आमगे कुंकोळ्या आमचे लोक दुसरे भाशेन आमगे लोक आयकपा न्हू आनी ही फॅक्टरी ते येवपा दिवपा पसंद न्हय आनी आमगे ऑब्जेक्शन आहा काउन्सिलांनी आनी हांव चेअरपर्सन न्हू आनी आमगे आमदारांनी एलिगेशन कोणी घातायच घायना म्हणना आनी आमी रेजोल्युशन घेवपा मिटींग घेवपा आमगेले 9 तारखेर मिटींग आहा काउन्सिलाची आनी आमी सदांच लोकां बाराबर रावले आमगे कुंकोळकार लोकां पासून आमगे लोकांक साजोरा पांजरगोणी देमानी चाय आखे थिंगा आखे जाय जाणां दुयेंसांक कॅन्सर जावं आनी कसली आसाय आमकां लोक जाताय तुमी आमी मारो येयले काय जाताय कुंकोळकारांक तुमकां आमी कित्याक जिखून हाडले काय म्हूण हे कामाय काय म्हूण आनी ही फायल आमगेली पयलीं टावना सावन पास करून धाडटाय मेन म्हणटी थिंगसावन पास करून धाडप तें चिंतूंक जाय न्हू पयलीं थिंगा केप्यां येवपा आहलो ती जाय जाल्यार केप्यां आहलो ती आमगे कुंकोळकारांक तकलेर हाडून बसयता काय जाताय ती आमकां ही फॅक्टरी आनी मुगेले जाल्यार आमगे काउन्सिलाचें आमी कुंकोळकारां पासत आनी आमी आमचो आमदार कुंकोळकारां पासत फुडें आहा आनी आमगेलें सारकें ऑब्जेक्शन म्हणल्यार एसा ऑब्जेक्शन न्हू आमी जे ग्रावंडाचे पसून वयतले आनी आमगे म्युनिसिपालिटी दिवपाना ती आमकां खबर आहा कोणें आमचे प्रेशर पसून घालता व्हड मनशांनी आमी दिवपा न्हय आमी पब्लिकाक घेवन आमी वयतले थिंगा स्ट्रायक करून आनी बंद पडयतले सारकी लायसन्स दिवपा न्हय लोकेशन बीन अशें खंय कितें येयलां तुमकां लोकेशन खंयच्या लोकेशनार येता हय आयडीसी न्हू आयडीसी आनी तो रोड पसून तेम रोड बांदिला रोड बांदिला तो पसून आमगे म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी वत आहा ती आमकां परमिशन बी कांय गेलें ना तेमी त्या रोडाचेर तेम आमगे एस रोड आहा आमगे सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते सायडीक मागीर तेमी ते सायडीक रस्तो बांदिला तो रस्त्यागे तूं मागीर तो प्रॉब्लेम जायना म्हळ्यार आमगे हितून एंट्री जावपा जायना तेमी ती आमी ऑब्जेक्शन घातली आनी ते आमी आमगे मिटींग उलयतले आमी रोड तुमच्या प्रॉपर्टीन गेला आमी तेम कोल्लो ना तेम तेंगे प्रॉपर्टी गेला म्हळ्यार पयलीं स्टार्टींग खूंय येता आमगे येतो आमगे प्लांट आसा थिंगसर येता तेच हो जाय न्हू ते आमकां कांय चाल ना कांय ना परमिशन गेलें ना ते बांदिश न्हू ही फायल पयलीं घालन आमकां मागोंक जाय न्हू तेमी इफ गव्हर्मेंट अप्रुवल विड्रॉ करना जाल्यार फुडें कशें कितें आसतलें मागीर आमी स्ट्रायक करतले कुंकोळकार आसून आमगे ऑपोजिशन लिडर आहा थंय आमदार लोकल MLA आमी आनी तसो आमगे लोक आहा वगड आहा पयलीं येयल्यो जाल्यो फॅक्ट्री लोकांक काबार करून गेले आजून ते थिंगा सनरायज झींक बी म्हणटकी आजून थिंगा पडो आहा आनी आमगे लोकल आहाय ते येवन आमकां हेरेस कोताय ते कायदो तांकां लागता 6 म्हयन्यान ते 5-6 म्हयन्यान म्हणटाय म्हळ्यार ते 5-6 म्हयन्यांनी पट न्हू तो 6 म्हयने जाल म्हणटी तेदून लोकांक बंद करूंक पडना ते जायना न्हू ते एक मनीस जायत भाशेन आसात न्हू म्हणजे तुमकां फूल बॉडीचो आनी लोकां वांगडा तुमी आसा होय आनी आमी कशें जावपा दिवपा न्हय गे आमगे म्युनिसिपालिटीचें आमचें नांव दाग लावन घेवपा नाका आमगे बॉडीक कितें कितें उलोवप बरें जायना न्हू तें प्रूफ जावपा जाय कितें कोणें गेलें ना बिश्टें उलयलें म्हूण जायना म्हणजे लोक अशें वाऱ्यावयल्यो गजाली आसा की तुमी कितें जायते आहा पोल्युशनाचे स्क्रॅप स्क्रॅप हाड आहाय दुसरी फॅक्टरी आहाय पोल्युशन आहलोल्यो तेजे पसून आहा आमी नोटीस काडा स्क्रॅप नाय स्क्रॅपा पसून आमगे सीओन पयर हें केलो आनी पयलीं आसतलें केल्लें हांव त्या सीओन ताका नोटीस काडपाक केल्ली स्क्रॅपा हाडटा स्क्रॅप म्हळ्यार पोल्युशन न्हू लाग जाला तिका सगळें इलिगल चलता हय इंडिका पयलें तें आहा न्हू स्क्रॅपाचें स्क्रॅपाक लायसन्स दिवपा जायना हितून आहा न्हू ते स्क्रॅपा दिवपा जायना लायसन्सूय दिवपा जायना आमकां कांय रेविन्यू ना तेजो म्युनिसिपालिटी रेविन्यू ना तेजो आनी IDC भितर कितें जाता तेजो आमकां रेविन्यू येना
ही फायल IDC जाल्यार आमकां धाडपाची न्हू तेमी धाड्या ते वॉला लागून दिसत म्हाका चड करून आनी धाडप बऱ्या पडना आमी पळय आमी केतान घेवपाचें आनी आमी गेले ना कित्याक आमी मिटींग कित्याक गेले ना तेजें ऑब्जेक्शन आमगे मिटींग आहली चड आमी ते इंट्रस्ट नासलो तेका दिवपा म्हूण आमी दिना आहली ताका हितून तें बोल्ली न्हू ती आतां कितें जालां लोकांलें कोणें हेण कितें घेयलें तें जायना न्हू तेका तें आमी आतां सारकी बंद उडोवया म्हणून मिटींग घेयल्या रेजोल्युशन स्पेशल मिटींग दवरल्या. सो आतां तुमी जे लोकांक म्हणजे स्ट्रायक बी करतले आतां जेन्ना स्ट्रायक कितें करूंक पातले आमी NRC दिनाय न्हू तेका ना तशें मागीर तुमी स्ट्रायक बी केल्या त्या गव्हर्मेंटाचो इम्पॅक्ट पडटा काय म्हणटा असं प्रेशरायज करून जर तुमकां कितें करपाक जर ट्राय केलें सारकें तेमचा प्रेशराचे कोल्या पासून आमगे मुन्सिपालिटी आमी दिवपा न्हू कोणें प्रेशर घाल म्हण ती जाचना तेगे सारकी न्हू कशें दिवपा आनी आमगे लोक सोडपा ना मागीर स्ट्रायक करतले लोक बंद दवरतले लोक तुम्ही पळयतात GNH.